करच्या खातीर गव्हर्मेंट फुडें सरला. एग्रीकल्चर मिनिस्टरान एक कमिटी फॉर्म केले. सो घोडगेनय जेन्ना आपले ग्रिवेन्सीस पुटअप केल्ले तेन्ना ते लक्षांत घेवन आनी जो स्टेट कमिटीचेर जेका बोर्डार टॉप केला ते किरण शिरोडकर त्यांनी सांगल्याच्या नंतर संपूर्ण सारांश लक्षांत येयला की कितें आसा एक्झॅक्टली ते. सो तुमकां आमची रिक्वेस्ट आसा, जरी सरकारान तुमकां आयज ही मिटींग घे म्हणून सांगली 30 तारखेर, पण तेचो रिफॉर्म म्हणटा तो कसो की जशें किरणान सांगलें की प्रत्येक शेतकऱ्याची सजेशन्स ही रिटर्न येयल्यार ती गव्हर्मेंटाक बरी पडटली, रेकॉर्डाक उरतलें, ते शेतकऱ्याक कळटलें की आपण कितें सबमीट केलां तें. आनी जशें घोडगेन सांगलें पळय, दोनूय लोकप्रतिनिधी आयज आसपाक गरजेचे आसलेले म्हणून. दोनूय मतदारसंघाचे आमदार, कित्याक एग्रीकल्चर सॅक्टरा खातीरच पेडणे तालुक्याचें नांव गोंयभर प्रस्थापीत जालां. सो तेका लागून अशें घाई गडबड करपाची गरज ना. तेंच्यांनी सांगलें की 10 तारखेर मिटींग आसा म्हणून. सो आमचे कडेन अजून फुडें 10 दीस आसा. सो आमची तुमकां रिक्वेस्ट आसा की पेडणे तालुक्यांत 2 मतदारसंघ आसा. आमी जे हांगा बसले आनी हे सजेशन्स घेतले आनी मिटींग गुंडाळ्ळी, हो विशय नाका. बदल थंयसर झोनल ऑफिसान बऱ्याचशा प्रमाणे शेतकरी येयल्ले, जे हार्डकोर शेतकरी आसले, जे तावान उलयताले, जे स्वता शेती करतात. सो तेका लागून 10 दीस आसात आमच्या कडेन फुडें नेक्स्ट मिटींग तेंची कंडक्ट जावच्या खातीर. सो तुमी इमिजिएटली आयज निर्णय घेवन दोनूय मतदारसंघान वेगवेगळी मिटींग लाया. एक मांद्रे मतदारसंघान मिटींग लाय, जाय जाल्यार आमी आमचो पंचायत हॉल दिता तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट. एक मिटींग हांगा लाय, शेतकरी हॉलाक लाय, होय हॉल तुमकां आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिता आमी बोर्डा कडेन उलोवन. सो 2 मिटींगे 10 तारखेच्या पयलीं तुमी लाया, पब्लिकाक अवेअर करा, दोनूय लोकप्रतिनिधींक इन्वायट करा. दोनूय मतदारसंघातले पंचायतीचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर सगळे 4 झेडपी हेंकाय आपय, सगळ्या शेतकऱ्यांक आपय. आनी दोनूय मतदारसंघा कडल्यान ऑब्जेक्शन सजेशन्स कितें आसात, कशी रिफॉर्म करप ही पॉलिसी तेच्या खातीर इन रिटर्न घे आनी बऱ्या प्रमाणात मिटींग कंडक्ट कर. सो दॅट एक बरो मेसेज, क्रिस्टल क्लियर मेसेज गव्हर्मेंटा कडेन वयतलो. कित्याक संपूर्ण गोंयांत 12 तालुक्यां मदीं हो एकमेव तालुको असो आसा जो शेती खातीर म्हणटात तशी जी वळख आसा तालुक्याची. सो रिक्वेस्ट तुमकां की ही मिटींग आतां कंडक्ट जाली, पण तेका एक ब्रॉड प्रमाणात एक मेसेज गव्हर्मेंटाक वचच्या खातीर की पेडणे तालुक्याचो शेतकरी कितल्या प्रमाणात शेती खातीर आग्रही आसा हे सरकाराक कळो न्ही. सो तेका लागून 2 सेपरेट मिटींग इमिजिएटली बिफोर 10th ऑफ नोव्हेंबर तुमी कंडक्ट करपाचे. पंचायतीक तूं लेटर कर, फाल्यां पावोन ते वॉट्सॅपाचेर सरपंच धाडले कोतार येता, आमी सर्कुलेट करता, लोकां मदीं अवेरनस जाय जाल्यार गाडयोय फिरायता आमी, शेतकऱ्यांक आमी हाडटा. सो दॅट शेतकऱ्यांक ब्रॉड मायंडान आपले कितें ग्रिवेन्सीस आसा ते सरकारा कडेन पावोनी. आनी दोनूय लोकप्रतिनिधी आमकां जाय त्या मिटिंगेक, कळ्ळें. सो आनी किरणाकय रिक्वेस्ट आसा की तूंय टायम काडून त्या दोनूय मिटिंगेक येवपाचो मातसो. आणि आम्ही ते अजून पर्यंत पुरा फाटल्यान बापांच्या फाटल्यान आज्याच्या फाटल्यान आम्ही ते करता, थोडी करतात आम्हाला तोपर्यंत तरी. पण आमची आता भात शेती तूं जाणा, आमकां आनीक कोण आता हेल्परय मेळना आणि कामगारय मेळना. त्यामुळे शेती करणं मात्र नुकसानच जाल्ला आहा. आतां आमी कापून ताका भात मळून सकाळी टाकून ठेवून दिले बेगी कित्याक मिटिंगेक लागून. आणि सांजचो म्हणाले पावस आहा, पेपरार वाचला. तुका आमकां बेगीन आमकां भरून खंय तावडेक दवरूंक जाय सोड, खबर आहा. तसेच मी यंदा भेंडे बरे घातलेले. एक बांयक तुमी सबसिडी म्हाका दिल्ल्या एका बघा बांयची बरी वसूल केली आणि थंय भेंडे बरे घातले. वांदर एकय भेडो दवरी, दोडकी घातलेली ती एकय दवरी ना. कित्याक आमकां काय खावंक तरी मेळूंक घातली तर ती मेळना. एग्रीकल्चर फॉरेस्टराक रिप्लाय हें केलो, ग्राम सभेचो ठराव धाडलो, माकडांचो काय तरी वेवस्था करा किंवा तुमचो काय तरी बंदोबस्त करा. ते उगी आहा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कांयच करिना. मोठी डिपार्टमेंट आहे आमच्याकडे आसत, लोकांक सांगतात शेती करा, भात लाया, मिरची लाया, कांदे लाया, तुमकां सगळ्यांक सबसिडी दितो. पूण कोणच काय हें करिना. कित्याक लोक म्हणटात आमकां शेतीच नाका. जवळ आता सगळी शेती आमकां वांयगण भितून जाणं तर त्या पडींग आहा सगळं. लोक म्हणटात करून काय फायदो ना, आमकां आतां हें बजेटीक पासाना, हातीन काय मेळना. आणि आतां भात गोंयचो आमचो मुळो पिकला, कापून आतां हेंच्या कडेन मशीन ना. आमी आतां मिशीन येतले, पण ते लोक आतां म्हाका सकाळी सांगत आसले ते ग्रामसभेक कालय थंय प्रस्न येयल्लो, त्यात आतां ते अशें जालें जे उबे दिले. हे सिक्कीम ते राज्य आसा, मिझोराम सांगले तुमी,
थंयसर तेंच्यांनी एग्रीकल्चर एक्टा अंडर वेरियस रिफॉर्म्स हाडले आहा. दिस इज युअर बेस्ट सजेशन. दिस वील बी टेकन एज अ इनपूट. कळ्ळें ते आमी फक्त कळयतले की हे सगळे सजेशन्स आमकां सगळ्या लोकां कडल्यान जे येता तितून खंय तरी आमच्या गोंयची पॉलिसी जी फॉर्म जातली तो सगळो फिल्टर जावन भितर बरें जावचें म्हणून हे गव्हर्मेंटान स्टेप घेतलेले आहा. थँक्यू व्हेरी मच. नेक्स्ट स्पीकर प्लीज. एकूच ही पॉलिसी मातशी कितें पॉयंट आसा लँड रिफॉर्म कितें तें मातशें म्हाका कळोंक ना मातशें वाचून दाखय मागीर हांव तुमकां सांगूंक सोदता की हांगासर जो टॉपीक आसा लँड रिफॉर्म्स आनी एक्ट जे म्हणलेले आसा ओके ओके तो तुमच्या तुमी जे सजेशन तुमी दिलें ते आमी एक्सेप्ट करतले. आतां तुमी सांगलें की कल्टिवेटर म्हणून आहा ताका सगळी जमीन दिवची हो एक लँड रिफॉर्म जालो. हे ताणें पयलींच सजेस्ट केली चालेल. त्याचो इम्पॅक्ट माझ्या कडेन आसा काय ना म्हाका खबर आसतलो त्या ऑफिसराक खबर आसलो ना. जो एग्रीकल्चर ऑफिसर एसी कॅबिनान बसलो नॉर्मल बसोन सायन मारतलो ताका काय आयडिया आसली ना की आमची कितें सिच्युएशन आसा. आयज मोपार एअरपोर्ट येयलो ती सगळी जनावरां आमच्या थंय रेडी येयला. तो 10 किलोमीटर भायर जो डोंगर वयतलो ऑफकोर्स आमकां इम्पॅक्ट जातलो हेचो 100%. आतां सुद्दां कितलीशीं फॉरेस्टार जावन जाता म्हणजे इम्पॅक्ट सगळो डायरेक्टली आमकां जाता. सो जर TC एग्रीकल्चराक फायल धाडटा जाल्यार एग्रीकल्चराचो ऑफिसर त्या भागासून त्या जाग्यार जमीन वयतली थंयसर एक 15 to 20 किलोमिटर्स एरियान जितले फार्म आसा तितल्यांक जावन विचारपाक जाय. थंयसरले कोणचे ना कोणचे सिग्नेचर्स जाय आनी इतले एम्प्लॉयज गव्हर्मेंटा कडेन आसा की ग्राउंड लेवलार वचून आमी इन्क्वायरी करूं शकता. कडल्यान 15 ते 45 स्क्वेअर मिटराचे कोंबड्याचे गूड म्हणजे पोल्ट्री फार्म म्हणून लायसन आहा. अदरवायज तेजे कडेन कसलेंच लायसन नासतना तो येदे व्हडले हिरा फार्म चलयता जंय एक सरकाराचे व्हडले मिटिंगय जाता सगळे फंक्शन जाता सगळें जाता. आणि आज तो अख्ख्या पेडण्या खातीर एक मेंबर म्हणून रिप्रेझेंट जाता एज अ एग्रीकल्चरिस्ट या फार्मर म्हणून तो कसो जावं शकता जेणे केन्ना फार्मिंग करूंकूच ना तेज्या आवय बापायन केन्ना करूंक ना कितें हेच करूंक ना फक्त प्रॉपर्टी घेता तो आणि आपूण एग्रीकल्चर आणि स्किमीत तोच नाही सर आयज बोवाळ झालो कित्याक ते कारण म्हाका सांगा ते लोक भायर एक रावले. म्हणजे फर्स्ट ऑफ ऑल हांगा जी मॅनेजमेंट ना ते ऑफिसान जे कितें ऑर्गनायज केल्ले पळय ते सारके आउट ऑफ हे ऑर्डर. कारण कितें जाणा ते बसपाक सारके अरेंजमेंट ना सगळे लोक भायर आवाज कोणाचो आयकूंक येना आणि तेंचे कितें प्लॅन्स आहा कितें जाल्यार समजूंक आमकां थंयसर हें ना कानूच म्हणजे ओपन करचें पडटलें आयकूंक येना हो विशय आमचो. म्हणून आमी तांकां सांगलेलें कितें बाबा व्हडलें कितें अरेंजमेंट करा कितें तें तरी पूण तेंच्यांनी मिटींग चालू दवरली आणि त्याच हेतून आमी पयलें कितें असो मनीस जो फार्मर न्हू एग्रीकल्चर न्हू ताका तुमी वयर मंचाचेर जागो दिल्लो आसा आणि सीट दिल्ली आणि अख्ख्या पेडण्यांक तो रिप्रेझेंट करता. कारण म्हाका आतां तरी दिसून येता अख्ख्या पेडण्यान कोणूच शेतकरी ना. म्हापसाचो एकटो धंदेकार आहा किरण सोरटकर हिरा फार्मान नांव आहा त्याचें सत्य हिरा आसा आणि तो त्या मनशान तो BJP सरकाराचो एक एकदम सपोर्टर आसा आणि त्या सपोर्टरान आपले एक सीट म्हाका दिसता BJPन ताका नॉमिनेट केला आणि काय सांगू शकना. आता लोक वयतात की आमी आतां वयता वयतात पळय आमचे सरकारा कडेन मागणे आसलेले जेन्ना मांद्रे शेतकरी मेळावो जाल्लो त्या वेळाचेर की हांवें सरपंच म्हणून मांद्रेचो हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आमकां हेची ब्रांच ऑफिस एक मांद्रे दिवपाचें म्हणून शेतकरी ऑफिस हे झोनल ऑफिस आहा तेची एक सब ऑफिस पेडण्या करपाचें. मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी व्हडली कॉन्स्टिट्युएन्सी आयज पळय तुमी इतल्या प्रमाणात लोक हांगा शेतकरी येयले हांगा जागो ना. मेन म्हटल्यार आतां तांकां विचारलें ते सांगता तांकां फंड दिवंक ना ही मिटींग करपाक म्हणून. फंड दिवंक नाले हे कशें अवेरनस इतल्या प्रमाणात केलो सगळ्या पंचायतींनी आपापल्या लोकांक सांगले शेतकऱ्यांक की तुमी हांगासर या म्हणून. आयज अलोट गर्दी जाल्या आनी हांगासर सगळे मॅच जाल्लेले आसा. आतां लोकांक गाडयो असो काडूंक गावना आणि आमचो डिमांड आहा सरकारा कडेन की पेडणे तालुक्यात शेतकरी झोनल ऑफिस जी आसा पळय तेजी आनी एक ब्रांच आसपाची जी मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसपाक जायी. मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोक जे 9 पंचायती येतात ते पंचायती थंय एक्युमुलेट जावंक शकता. हे सगळो लोक एकठांय येता आनी हे सगळे ओवर क्रावड जाता. सो डिपार्टमेंटान बेगींतल्या बेगीन म्हणटात तशी शेतकऱ्यांच्या हिता खातीर ह्या भायल्या लोकांच्या हिता खातीर न्हू शेतकऱ्यांच्या हिता खातीर बेगींतल्या बेगीन मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन मांद्रे गांवांत हांवें सांगला बिंग द सरपंच ऑफ मांद्रे विलेज पंचायत प्रिमायसीस हांकां आमी दिता आमच्या पंचायतीची प्रिमायसीस दिता एक सब ब्रांच ऑफिस थंयसर स्थापन करपा खातीर. शेतकी मिनिस्टर जो आसा बाब रवी मिनिस्टर हेची दखल घेवन आमकां बेगींतल्या बेगीन ब्रांच ऑफिस मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिवपाचें. थँक्यू. आता मिटींग हे केल्या तुम्ही मीटिंग आता सगळी समाप्त झाली आम्ही आता गाडी वाडची वाट पळयता पण तेतून आमचे म्हणणे आहा भाई हॅलो भाई कितें जालें ना उलय तरी
आता तुम्ही रावतात की कसे किती आम्ही वयता आता गाडी काढपाक तेंच्यांनी गाडी लांबाय सुद्धा हे फक्त गव्हर्नमेंटाक दाखोवपाक आम्ही मिटींग कंडक्ट केली म्हणून आणि शेतकऱ्यांक नष्ट करपाचो प्लॅन आसा आणि काय हे आमकां तर दिसना अशें की हे शेतकऱ्यांक लागून तेची दवरल्यात ही मिटींग दवरल्या तेच्या खास मनशांक लागून तेची म्हाका दिसता न्हू झोनींग प्लॅन जो ते आतां तेजे चालू आसा पळय तातूंत कितें तरी सेकंड पार्ट आसा दिसता पार्ट 1 झोनींग प्लॅन आणि हो पार्ट 2 आसा म्हणजे हेच्यात आपले एग्रीकल्चराच्या झोनींग प्लॅन प्रमोट करपाक तुमकां दिसता ही एग्रीकल्चर पॉलिसी जी करता ही जे भाटकार तेंच्या हेतून बारीक शेतकऱ्यांक लागून कांयच बेनिफीट नाही शेतकऱ्या फावरान ना हे भाटकारा फावरान सगळे जाता जे बारीक शेतकऱ्यांकडे असतले ते 2-3 उतारे असतात त्यांच्या मुस्किल नळा नाही त्यांच्यानी कितें करप व्हडले शेतकरी आसा त्यांच्याकडे व्हडले प्लॉट घेतलेले आसा त्यांच्याकडे पयसो आसा बारीक शेतकऱ्यांकडे पयसो ना. पैसे